विजिलन्साची टीम 15 दीस वचून थी एसीक धरून खंयचे he has claimed bus ticket when he has traveled by his own motorbike. ही कंप्लेन आशिल्ली विजिलन्साचे 12 दीस वचून एससीए आणि सीईक धरून ताणें थी काडलो आणि ताणें मागीर प्रूव केले की रियली ही हॅज डन वन्स दॅट बसीन तो ट्रॅव्हल केलो आणि मोटरसायकलीन पयशे घेतले. सांग्यार एक म्युनिसिपालिटी भितर ते क्लेम करतात की 5 कामगार केन्नाय मदीं सायन मारता आणि नाच जातात. ती विजिलन्स कंप्लेन ताणें सगळे बुक्स काडले आणि ते तुम्ही किती म्हणटा विजिलन्साचे ऍक्टिंग करपाचे ही चीफ मिनिस्टर आय बिलीव दॅट इट इज आवर ओन गव्हर्नमेंट बट दिस थिंग्स आर हॅपनिंग. हांगा कोट्यांनी आयडीसीन घोटाळे जाले आणि खंय घोटाळे जाले हांवूय तेच म्हणटा. आय एग्री ऑन दिस पॉइंट विजिलन्स इज अगेन वन प्लेस इवन इन द मायनिंग स्कॅम सीएम ऑल उलयतालो आय एम मेकिंग अ चार्ज बाबा तुई कॉमिनात आहा नाल्यार कितें एक्शन जायना. बरें आतां पीडब्ल्यूडी चर्चिलाचे इतू उलयतालो आतां लोक तेंय म्हणटाय जीएसआयडीसून पर्सेंटेज घेताय म्हणून. जीएसआयडीसी कोण चलयता विजिलन्सान घालपाक हांव विजिलन्स विजिलन्स आमी 5 वर्सां तेंची रिपीट म्हाका तुवें विशय काडलो मागीर तो प्रताप सिंग राणे आड जी कंप्लेन जाली आनी विश्वजीत राणे आड कंप्लेन केल्या ताचो. नाव दॅट इज अ कंप्लेन ताका दोनूय बाजू आसात. तुमचे काँग्रेस हावसांतल्यानूच ते आरोप जाल्यात बरोबर सिरियस आरोप जाल्यात. नाव गव्हर्नमेंट इज टेकिंग अ सुओ मोटो कॉग्निजन्स गोईंग अहेड विथ द इन्व्हेस्टिगेशन बिकॉज इट इज अगेन्स्ट अ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर. तुम्ही आता म्हणटा की इट इज बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल वेंडेटा. कशी आता गव्हर्नमेंटान एक्शन घे पयलीं तूं तांकां सांगता विजिलन्सा भितर एक्शन घे म्हण. आज जर ताणें सुओ मोटो कॉग्निजन्स घेवन जर कंप्लेन फायल करून एक्शन घेवपाक स्टार्ट केली थंय तूं म्हणटा पॉलिटिकल वेंडेटा. आनी काम कशें करप तुगे गव्हर्नन्स एक आहा तुवें गव्हर्नन्स तुवें आमी चोर म्हण तूं बरो जायना. तूं कितें कोत्तो गरजेचो. फर्स्ट पॉयंट सेकंड पॉयंट पॉलिटिकल वेंडेटा म्हणटा व्हेरी क्लियर आहा. जो चीफ मिनिस्टर म्हणटालो ऑपरेशन लिडर आसता विजिलन्स डिपार्टमेंट म्हण तें झिरो डिटेक्शन आनी मस्ट फोटिंग डिपार्टमेंट म्हण कांय काम कोनाय म्हण तेजे अंडर तूं एसआयटी घालता आनी एसआयटी कोणाचेर एक्शन घेता सुओ मोटो फकत तेक जाय त्या मनशांचेर नाल्यार खंयचे केसीन एसआयटीन आनी सीआयडीन कितें केलें तें सांग. एलेक्स बाब 10 कोटींची जेन्ना येदो व्हडलो बोवाळ जाता आनी तो काँग्रेस हावजान जाता आनी तो स्वकिया कडच्यान जाता स्वताच्याच पार्टी मॅना कडच्यान जाता पार्टीच्या प्रेजिडेंटाच्या जेपीसीसीच्या प्रेजिडेंटाच्या कॅबिना भितर जाता आनी तरी आसतना म्हणटा तुमी मनोहर पर्रीकरान कितें केलें तें गैर केलां. तुमी हे जे तुमचे पार्टीचेच लोक जेन्ना सांगता 10 कोटीचे केल्ले आसा अफरातफर जाल्ले आसा सुमुटून गेल्या जाल्यार तूं तातूंत भितर तुमचो बोवाळ कित्याक सांगता. पार्टी बडकी जाता तूं कितें जाय तुगे गव्हर्नन्स कर पार्टी आनी तुगे जायत केस एक मिनट बरें तुवें केस केली मरे केस केली जाल्यार इतलें कित्याक गो वाय सो मच प्रेशर to see that Mr. Rane is going to be it is not normal course, it is abnormal course. No. It is abnormal course. It is not happening in other cases. Last month there was a case. Last month I'm not going to. Police would have taken them in custody without police have right. Fatorda case. पहिली ती that Fatorda case झाली ती बॉब मारतात ती कित्याक म्हणून ती that daughter and child who died. In that case, there was no abnormal force to see that those people were arrested. There was a case which took place even in Vasco. Tankers were robbing petrol and this and that. There was no abnormal hurry. There were other rape cases. There were so many. There is no abnormal hurry. Only in this case, there is abnormal hurry to see that he is arrested. So, and abnormal hurry and abnormal. Let us be very frank. काय इशू भितर गव्हर्नमेंटाक मातशी चड इंटरेस्ट असता आणि थंय मातशी यंत्रणा चड नेटान काम करता सो दॅट रिझल्ट आपल्याला पॉलिटिकल मास्टर्साक रिझल्ट दाखोवचे म्हणून. हांव तुमकां सांगता मिकीन कोणाचेर थापट मारलें दॅट बिकम्स अ इशू. हांगा दिसाक कोण कितले जाणांची झगडी जाता दॅट डजंट बिकम अ इशू. You see, we are the people representative. When people look, we are the role models, and if we commit any crime or कितेंय जालें जर जायत जाल्यार ते it is highlighted and everybody is bouncing on that. You remember one thing. मिकीच्या एक दुखळून मारले अशे एलिगेशन्स आसा दुखळून उडयला आनी हात लायलो आनी मिकीन कोणी आमी पसून कोणाकय गाळ घाली जर जाय जाल्यार ते इट बिकम्स हे गुन्हो जाता तो वो क्रायम जाता. It's because of that. You say that somebody एक मिनिट आलतू फालतू मनशांनी केले जर जाय जाल्यार ताका एखादे वेळ निग्लेक्ट करपाक जाता. दिस इज वॉट हाव आय एम जस्ट रिलेटिंग इट. इट इज नॉट
So you are saying people in position when they commit crime, Everybody is system has focusing to on be them. proactive. System has to be Everybody is proactive. focusing on them. Okay. I'll give you one this. काल चीफ मिनिस्टरान मडकयकराचे एलिगेशन केले आणि चार्ज केले आणि अजून तो एलिगेशनच म्हणटा एलिगेशन प्रूव्ह झाले काय ना हे जाता एलिगेशन What is your point? सेकंड When आता he आज himself चीफ मिनिस्टर आज तिंग धमकी दिली आज म्हाका धमकी दिवपा ट्राय करता कितें म्हणून तुजी केस आहा कोण सालोमान केस गायल्या आनी कितें गायल्या हांव सीएमा सांगता हांव जेन्ना आमदार आहलो पयलीसान आतां तेंच शर्ट आनी तेंच घाता एगे आमदार ऑपोजिशन आसता म्हाका खबर आहले आतां अमेरिकन रिबन हें घालूंक लागले फ्रेम घालूंक लागले आनी मास्कोत घालूंक लागले आनी बरोबर घर बांदिली आमी कांय बरोबर घर बांदले आनी मास्कोत घालना आनी आलेश बाब तांगेले तू घालीत बट तुगे आमदार घालूंक लागले आनी तुगे मिनिस्टर घालपाक लागले पेन घालपाक लागले व्हडली कसली आनी आमी 7 वर्सां केले ते तुम 2 वर्सां कोण दाखयले बाकी एक गजाल सांग आम्ही पण Don't divert the issue. Don't divert the issue because- I'm not diverting. Let's come to the point. Selective म्हणते criticism, selective. No, you are saying that Subhash, एकच गजाल. when he himself admits that it was proposed for a land acquisition and within 1 year's time when the government मनोहर पर्रीकराची गव्हर्नमेंट गेले त्याच्या नंतर 1 वर्सा भितर तो प्रॉपर्टी घेता अरे. he admits that he has purchased he admits that he has proposed and you say that मडकयकरा धमकी दिता कशे सीएम कोण आलो रे सीएम मनोहर पर्रीकर आलो मरे अरे दोघोय सीएम चीफ सीएम जेन्ना प्रपोज करपाक घालता आणि आणि कोण सीएम करपाक ना सीएम टेन्युरान सीएम प्रॉपर्टी घेतली ना गेट ऑफ एक्सवेल सीएम डेटेड आखेम ऑपोजिशन लीडर सांगता he has purchased it after 10 years what तू सांगता within this period अरे तो म्हणटा की आता काल इवन जे झाले मडकयकराक असेंब्ली झाले तो म्हणटा आज आपल्याक सांगले की पळय शालोमान तुजेर अमकी अमकी केसी घाल्ले आहात हें दिसना की यू आर मातशे धमकायतात म्हणून डेम ऑन द फ्लोर ऑफ द गावपाचे जाल्ले जर जाता तो कॅन्डिडेट म्हणून रावता तेन्ना ताजेर केस फायल जाता अरे आशिल्ली 40 हांव सांग तुका कोण आसा रावपानी मुगे चॅलेंज तुका तो जाता जाल्यार कोण आसा रावपानी ही ओपन चॅलेंज चीफ तू मिनिस्टर कितें म्हणटा तुजे केसूच जावपाक शकना म्हणून उबी राहा म्हणून घालेन दाखय चल लॉ विल टेक इट्स ओन ताजेर कितें आसा तें जातलें तुमकां पण दिसना इफ इट वॉज सुभाष, पॉलिटिकली जर तुमकां मोटिवेटेड जाल्लो जाता तुमकां द दिसना- स्टेटमेंट दॅट ही हॅज मेड ही हॅज नेवर मेड इट बिफोर ड्युरिंग द कॅम्पेन ऑल्सो सुभाष, one ही वूड thing- हॅव व्हेरी वेल युटिलाइज्ड दॅट शॉलम्स आता तो He पॉइंट made आयला Salam say it. Salam was one of his members of his team only. ओके म्हाका एक सांग सुभाष बाब ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस जेन्ना अशी मातशी धमकावप बिमकावप जाता तुमकां दिसना इट रिफ्लेक्ट्स बॅडली ऑन युअर गव्हर्नमेंट नो इट हे धमकावप नासतात Ah. वो तो It will तातूंतल्यानूच be a आयला prominence. बिकॉज ही हॅज रेज्ड द इश्यू सेईंग दॅट कोणाचे तरी कितें जाल्लें आसा अँड वेन ही वॉज सिटींग इन अ पोझिशन these transactions have happened, this deal has happened, and he is a beneficiary. तुम्ही कितें Somebody is म्हणटा? claiming that he is a तुम्ही beneficiary of म्हणटा that. की तुम्ही तांकां फक्त हारसू दाखयतात धमकी दिनात बाबा हे अशें. Arson, when he himself has come on that point, Ah. so at that time it is pointed out, don't make allegations on somebody else. You yourself in a position sitting on that chair, and you have to answer this claim. We will go Okay. to the topic. Last. We'll go to the topic, but before that, I want to tell him there are a lot of water Alex, to run the Alex, river. Alex, हे conviction and that म्हणले आणि डील जाईत. Okay. सीएमा मध्ये आणि Okay. मडकेकरामध्ये आणि डील जाईत. किती चर्चिला मध्ये आणि सीएमा मध्ये डील झाले. लाईव्ह पॉलिटिशियन केन्ना त्रासा म्हाका एक गजाल सांग म्हणजे टाइम सोंपता असेंब्ली स्टार्ट जावपाच्या जेन्ना आता ह्यो इतली केसी इतली हे तू दाखयता हय. तुमकां दिसता एज एन ओपोजिशन या हांव फक्त आलेश विजय आणि नरेश सावळ म्हणना ना, एज अ opposition. ओपोजिशन Yeah. तुम्ही हाजेर कॅपिटलायज करपाक शकतले कारण कॅपिटल तुमची स्ट्रॅटजी पळयल्यार तुमीच तुमचे पॉइंट काढून उडयतात कॅपिटलाइज करचे ना ते यु नो इट इज लाईक यु नो सी यू आर पुटिंग जाल्यारूच फायदो हा न्ही. मनोहर पर्रीकर पडे हा तो इतलो हुशार समजता पण की आपणाक बट पीपल आर वॉचिंग हिम आम्ही स्टॅटिस्टिक्स पीपल आर वॉचिंग हा पीपल आर वॉचिंग फायनल कमेंट इतली सगळी तुम्ही सक्षम केलं म्हणतात सगळे एक गोंयकाराक सांगपाक ऐकतात की एक फुडल्या वर्सा भितर तरी हे मातशे सकल येतना आनी कायदो व्यवस्था सुदारिल्ली पळोवपाक कायदा मेळटली सुव्यवस्था निश्चितपणान सुदारत आसा जे कायदो म्हणतो 1 दिसा भितर जायना आणि सगळ्यांक जर डिसिप्लिन लावपाक गेल्यार ती जायना आता जाग्यार आयले म्हणटा तुमी. सिस्टम्स एक्झॅक्टली वी हॅव पुट इन द सिस्टम इन्फ्रास्ट्रक्चर कितें जाय आसतलो नवी तुका तो वाहन जाय पडटली फॉरेन्सिक लॅब जाय you are saying you are started. सीसीटीव्ही सर्वेलन्स बाकीचे ह्यो सगळ्यो वस्तू जाग्यार पडटा तेन्ना खुबशे फावटी क्रायम सकयल देंवतलो आणि ओके म्हाका एकच गजाल दिसता की खंय तरी सिलेक्टिव्ह टार्गेटिंग जाता
हाजेर ओपोजिशन आसा आनी सुभाषबाब म्हणटा ते सिलेक्टीव बी कांय न्ही. जेन्ना पीपल इन पोजिशन कमीट क्रायम तेन्ना ताजेर फोकस चड आसता. तुमी दोगी जाण आयले मागीर दोनी बाजू तुमच्या मुखार बरे तरेन पावल्यात. तुम्ही आयले आनी विचार मांडले. थँक्स अ लॉट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.